शॉपकीपर्स असोसिएशन हांणी ऑर्गनायज केल्ल्या मेडिकल कॅम्पाक आमी हांगा सगळे आसा. म्हणजे प्रेसिडेंट प्रिस्को बाब मॅक्रॉय, मागीर समीर वासीम हे सगळे हांगा आसा. म्हाका दिसता मेडिकल कॅम्प्स सगळे कडेन चालू आसता आनी ताजो खूब बरो इफेक्ट सगळ्या कडेन मेळटा. पूण हो जो हांणी ऑर्गनायज केल्लो कॅम्प आसा हांकां हांव खरीच तोखणाय कित्याक करता. म्हणजे एक वेगळो कॅम्प, म्हणजे आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ईट रायट इंडिया म्हणून जो मुवमेंट स्टार्ट केला, म्हणजे लोकांनी बरे वेवस्थीत खावचें, जो हातून मुवमेंट आसा ताका ताणें आदारीत धरून, म्हणजे म्हाका दिसता फर्स्ट टायम म्हाका दिसता गोंया भितर कोणें तरी लोकांचेंय चिंतलां आनी लोकां बरोबर जे काम करपी आसता चिकन शॉपार नाजाल्यार तांचेय चिंतून हो एक बरो कॅम्प तांणी ऑर्गनायज केला. म्हाका दिसता हाजे पयलीं गोंया भितर असो कॅम्प खंयच जावं नाशिल्लो आनी म्हाका दिसता हो तांचो तिसरो कॅम्प तांणी ऑर्गनायज केला. आमी खंयच्याय जेन्ना मटन नाल्यार खंयच्याय चिकन शॉपार वतात तेन्ना आमी तो दिता, ताजे भावार्थान आमी तो घेतात आनी आमी वतात. पूण तांकां अशें चिंतून आयलें की जे काम करपी आसता, जे चिकन कट करतात नाजाल्यार बाकीच्यो गोश्टी थंय करतात, तांकांय बी हेल्दी उरपाक जाय, तांकांय कसलें दुयेंस नासतना तांणी थंय शॉपार काम करपाक जाय, ही संकल्पना तांची मेन आशिल्ली. जाल्यार आमकां एकदां गिरायकाक खबर नासता की त्या फुडल्या मनशाक कितें जालां, तो बाबा एकदां तोंडांतल्यान नुतयेनसून खंयच्यानूय कितेंय जावंक शकता. सो फर्स्ट टायम म्हाका दिसता हो बरो विचार करून म्हाका दिसता ह्या ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स असोसिएशनान हो एक कॅम्प दवरलो आनी खरेंच तोखणाय करपाची तांची की सगळ्या कडेन म्हणजे सगळ्यो फॅसिलिटीज आज हांगा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हॉस्पिशियो आसा, आमचे चिकालीम हॉस्पिटल आसा, ऑल इंडिया म्हणजे मेडिकल होमिओपॅथीक असोसिएशन आसा, थायरोकेअर आसा. थायरोकेअरान तांच्यो बऱ्यो ज्यो म्हणजे आमकां कार्डियक एकदां सर्विसीस आसता त्यो 3,500-4,000 रुपयाच्यो सर्विसीस ते आज 1,200 रुपयान करता. तो सगळो कॉस्ट हे ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स असोसिएशन बेर करता. सो म्हाका दिसता इन ऑल म्हाका दिसता लोकांचे चिंतून आनी लोकांचे बरे चिंतून हो तांणी कॅम्प केल्लो आसा आनी त्या खातीर हांव तांची तोखणाय करता. हाजे फुडें म्हाका दिसता हांव लोकां कडेन अपील करता, जेन्ना आमी खंय कितें सामान घेवपाक वता चिकन घेवपाक वता तेन्ना तुमकां दुबाव दिसता जाल्यार तुमी तांचे सॅनिटरी कार्ड नाजाल्यार हेल्थ कार्ड तुमी मागूंक शकता. म्हणजे इतलो सुंदर उपक्रम म्हाका दिसता पुराय देशान हांव खंय जाल्यार नको पूण गोंयान तरी ताणें फर्स्ट टायम हाडलो. आनी होच न्ही जाल्यार ही जी कमिटी आसा आनी आमचे जे चिकन वेस्ट आसता, खूब कडेन आमी चिकन म्हणजे आमचे म्युनिसिपालिटी पयलीं कलेक्ट करताली पूण तांचें एकदां प्रोसेसींग जायनाशिल्लें आनी ते थंय मागीर कुसतालें, मागीर डिकम्पोज जातालें, खुबश्यो गोश्टी जाताल्यो. ते वेस्ट म्हाका दिसता तेय बी ते सगळे वेस्ट कलेक्ट करता, पिसुल्ल्या जी तांची फॅसिलिटी आसा थंय व्हरून ते प्रोसेस करता आनी वेवस्थीत ताजी विल्हेवाट म्हणटा तशी डिस्पोजींग पॅटर्न इज व्हेरी सायंटिफीक आनी म्हणजे कोणाकूच त्रास जायनासतना, घाण जायनासतना, दुयेंस जायनासतना ते प्रोसेस करता. सो त्या खातीर म्हाका दिसता हांचे ऑल गोवा पोल्ट्री असोसिएशनाचे शॉपकीपर्स असोसिएशन तांचे हांव सगळ्यांच्या वतीन मोरगांवच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव देव बरें करूं म्हणटा की तुमी आमच्या लोकांचेंय चिंतलें आनी जे काम करपी आसा तांचेंय चिंतलें आनी हे सगळें करता आसतना तुमी हे सगळी फॅसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट तुमी आपल्याचेर बेर करून दिली, त्या खातीर तांचेय देव बरें करूं. हांव ऑनरेबल CMI कडेन तांचे खातीर उलोवपी आसा आनी कितें आमचे कडल्यान सरकारा कडल्यान तांकां हाचे बेनिफीट मेळूंक शकता नाजाल्यार कितें फायनान्शियल एड मेळूंक शकता, कित्याक सगळेच कॉस्ट ते बेर करता आनी हो कॅम्प ऑर्गनायज करप पसून इतलो सवाय पसून न्ही, तांकांय वेगळी कॉस्ट आसता. सो डेफिनेटली असले लोक फुडें आयले जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या देशा भितर जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें विजन आसा ईट रायट इंडिया ते म्हाका दिसता सगळ्यांनी अशें केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचे जनता पसून हेल्दी खातली आनी हेल्दी रावतली. देव बरें करूं. Any camps, please attend them so they can be, any medical problems can be diagnosed and try and take care of your health as far as possible because prevention is always better than cure. Whenever there is a health camp, we get a chance to check the patients. Patients come, we examine them, we find they have any problems. We can direct them to the referral hospital and they can take treatment. So if there is no camp, many times they don't even know that they have a problem, they have a medical condition and that remains undiagnosed, untreated also. So we can do the diagnosis and then they can follow up and get the treatment done at the referral hospitals. So that's why these camps are important. आमी बी आतां हेजो आमचो हो आतां कॅम्प केला तो आमचो सेकंड इनिशिएटीव. फर्स्ट इनिशिएटीव आमचो ऑल गोवा आमी सगळ्याक कचरो पिकअप करताय, डोर टू डोर वचून जो चिकन स्लॉटर वेस्ट आहा तो आमी कलेक्ट करताय डोर टू डोर ऑफ द शॉपकीपर्स. सो तेश कोन्न आमी हिंगा वास्कोची बी काडटाय. सो आमकां जाय जावन हिंगा आमचे हे वास्को ट्रेडरांनी तेमी आमकां इतलो सपोर्ट दिला
की आमकां हो वेस्टूय बी काडपाक हिंगा शॉप रजिस्ट्रेशन करपाक आनी किंवा हो कॅम्प करून हाडपाक हो एक तर तेंचो मोठ जाता आनी आय एम व्हेरी थँकफूल फॉर देम आनी तशें हांव आमचे डायरेक्टर ऑफ एनिमल हेका आमचे हेल्थ सर्विसीस आनी इंडियन मेडिकल होमिओपॅथीक तांकां आनी थायरोकरा हांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक आमकां आमी क्लब अप करून हो कॅम्प आमकां घडोवन हाडपाक बरो एसिस्ट केला नॉर्थ ऑफ सालसेट एंड साउथ ऑफ सालसेट बिकॉज द सालसेट एरिया इज ह्यूज ताका लागून आमी 2 केले आतां हो आमचो 3rd कॅम्प इन वास्को हेज नंतर आमगे फोंडा आहा कालांगूट आहा म्हापसा आहा केपें आहा अशें करून सगळे फॉलो काणकोण पेडणे बिचोले सगळे आमी सगळे तालुका वायज आमी हो कॅम्प घडोवन हाडटाय म्हणल्यार कितें नांव आमी एक्चुअली आमची चिकना शॉप आहाय ते सगळे आमची चिकना कटर आसताय ते कटरा कडेन ऑल हेल्थ कार्ड आसना सो आमी कितें केलां आतां एक आमचो एक इनिशिएटीव घेयला सगळ्यांक हांकां हेल्थ कार्ड थ्रू द PHCs ऑर साऊथ गोवा ही आमची हॉस्पिटल्स आहाय गव्हर्मेंट डायरेक्टरेट ऑफ हेजे हेल्थाची तेंची आमी हेल्प घेवन ही हांकां कार्ड दिवपाक आमी ट्राय करताय सो तो कार्ड दिवपाक पर्पज कितें सी सपोज एक चिकन कोण कट करता तो कट करता ताका आपणा कितें आहा तें लागना आमकां मेन इज द कस्टमर जो चिकन खाता ताका एक हायजीन चिकन मेळचें म्हणून आमी हो आमगेलो एक मोटीव हें केला सो हेजेर आमकां दोनी काम जाताय आमगेलो चिकन कट करता तोय बी हेल्दी आहा जाल्यार आमकां पडटा आनी ना जाल्यार आमकां जो कोण कट करता तो लोकांक सर्वीस दिता ती बी हेल्दी सर्वीस दिता ताका लागून हे दोनी हेजेर आमी आमगेलो तो हेल्थ कॅम्प आमी दवरला तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.